सरकाराची हर घर जल ही येवजण कशा तरेन अपयशी थारल्या हाची देख आमकां काणकोणच्या गांवडोंगरी आणि खोतीगांव वाठारांत पावल्या उपरांत समजले। नळ आसा मात उदक ना। कशें म्हणून ह्या वाठारांतल्या लोकांनी दीस काडप? दर वर्सा मार्च ते मे ह्या 3 म्हयन्यांत हीच स्थिती। महत्वाची गजाल म्हळ्यार येदे व्हडले चापोली धरण आसून लेगीत लोकांच्या घरांनी उदक पावना। ह्या डॅम आहा पळय उदक भरलेलें आहा म्हण तें आमकां फक्त दिसता, पूण तें आमच्या घरा पर्यंत पावना। फक्त आमगे घरा कडेन नळ आहा, नळ आसा म्हण तें डॅमाचें उदक घरा कडेन पावना। म्हाजी गांवडोंगरी टोटल प्रत्येक वाड्याच्या उदका लागून त्रास आला। सादारण म्हाका दिसता 1-2 किलोमीटर लोक वचून कळशांनी बंद उदक हाडटा। चड करून बायलां हाडटा, दादल्यांक कांय ना, तें बायलांक चड त्रास पडटा। एप्रील मे ह्यो त्रास आसा। गव्हर्मेंट कितें म्हणटा, हर घर नळ। नळ आहा पूण उदक ना। उदक आसा म्हण कितें तितल्या पुरतेंच, सादारण एक अर्द वर नाल्यार पावण वर, तें 1 दीस मजगत 2 दीस मजगत अशें। म्हाका एक गव्हर्मेंटाक सांगपाचें आहा कितें, आतां हें पळय हें डॅमा उदक आहा भरपूर आहा, सादारण 1 म्हयनो पावोंक शकता। गव्हर्मेंटान हेजेर कितें तरी पळय विचार करून तें लोकां पर्यंत पावोवचें, इतलीच म्हाजी मागणी। धरणाच्या उदकाची पुरवण जर ह्या वाठारांतल्या लोकांक केली तर गांवडोंगरी आणि खोतीगांवाक 24 वरां उदक मेळटलें। सरकार उदरगतीच्या नांवान लोकांची फसवणूक करता असो आरोप थळावे करतात। तेन्ना हाचेर बेगोबेग उपाय येवजण करून लोकांच्या घरांनी उदक पावोवचें अशी तांची मागणी आसा। डॅम जाल्यार 15 वर्सां जालीं, अजून म्हळ्यार गव्हर्मेंट हेजेर कांय एक्शन घेना एक जाली। आनीक दुसरें म्हळ्यार त्या डॅमाक आतां पायपलायन करपा आशिल्ली, आनीक लायट पावपा आशिल्ली, तेंय ना। आतां आमी CMा म्हळ्यार सांगलें एकदां, CMान म्हळ्यार अजून तेजेर एक्शन घेतलां। आनीक दुसरें म्हळ्यार ते अजुनूय प्रोसेस कांय ना, लायट ना, आनीक टाकी येवन पायपलायन करपा तेंय ना। आनी टँकरवाली जे येता न्हू ते कितें सांगता 1 म्हयन्यान उदक मेळटा म्हणटा, ते 1 म्हयन्यान तुमकां डॅमा उदक मेळटा म्हणटा। पूण 1 म्हयनो जावन वयता आनी परत कांय ना। आनी टँकर आतां गांवांत सामकें कोणा दिल्ल्या दिता उदक, नाशिल्ल्यार उदक ना अशी परिस्थिती जाली। जर उदक स्टार्ट केलें जायत जाल्यार गांवडोंगरी आनी खोतीगांव सामकी 24 तास रात दीस म्हणटा तशें बुडोवन काडपा जाता, पूण गव्हर्मेंट एक्शन घेना। आतां जर येन्नाच जर गव्हर्मेंटान जर हेजेर लक्ष घातलें आतां स्टार्टिंगे सावनच पावस पडचे पयलीं, जाल्यार लोकांक चवथी तरी उदक मेळटली अशी म्हाका गॅरंटी आसा, एक्शन घेतलें जाल्यार। ते सद्या कितें म्हणटा, आमी विकास करता म्हणटात। विकास कसलो करता, कांय ना, जें आसा तशेंच आहा। रस्ते तशे आहा, लायट तशी आहा, आनी पळोवपाचें ना। उदक तर सामकें संडास दिलें म्हणटा ते, कोणा दिल्ल्या दिलो संडास, संडासा वयता म्हळ्यार उदक ना। उदक पयलीं तयार करा आनी मागीर संडास दिया न्हू लोकांक, अशें जाता तितलें बेगीन काडचें। नाल्यार एक तर लोकांनी गांवची लोकांनी सगळे पंच मेंबर जे आहा, गांवडोंगरी पंचायत आहा, तेमी सगळ्यांनी एक जावन म्हाका दिसता रस्ता रोको आंदोलन करचें पडटलें, नाल्यार जावपा ना। हय डॅम आसा। हय पूण हें उदक तुमकां कित्याक लागून येना? उदक कित्याक लागून येना आमकां सांगो। हय ना, थंयच्यान तुमकां कितें हें आसा काय, कितें नळ बीन तशें करून कितें आसा काय कितें? ना नळ हे पळय घरा दिल्लेले आसा न्हू नळ, त्या नळा आमकां उदक मेळना सारकें। मागीर थंयचे सोडटा केन्ना बीन तशें करून? सोडटा केन्ना म्हूण कोणाक आमगे सांगो, जाल्ल्या न्हू उदक सोडटा की जाल्ल्या न्हू तो उदक सोडना म्हूण। आतां न्हिल्ले उठलेले आमकां पळय डॅम पळोवपाक मेळटा, मागीर उदक मेळना। पूण आतां टँकर बीन येता काय कितें तुमकां? टँकर ते मागीर उदक सापून नाल्यार आपयल्यार जाल्यार ना उदक। पूण आतां येता टँकर, पूण आतां टँकर बीन येना। टँकर बीन पूण आतां कितले पयस साकून उदक हाडपा पडटा तुमकां आतां? उदक ना आतां हाडपाकच खंय ना, ना उदक झरीचें बीन उदक ना। झरी इतलें आसलें म्हळ्यार तें पावना, पयस सावन हाडपाचें। बबेश बोरकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।